म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केट वाठाराची पालिकेसयत भलायकी अधिकाऱ्यान जोड पळोवणी केली। या वाठारान घाण उदक साचून दुयेंसां पातळपाची न्हय हे खातीर प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण राबोवपाचे या पळोवणे वेळार थारले। हांगसरले रहिवासी प्रवीण आसोलकर हांचे कागाळी वयल्यान सोमारा सकाळी ही जोड पळोवणी केली। या वेळार नागरी भलायकी केंद्र अधिकारी डॉक्टर शेरल डिसोजा, नितळसाण अधिकारी उदय तामणकर, नगरसेवक सुधीर कांदोळकार, पालिका सुपरवायझर सुनील नायक हाजीर आशिल्ले। नुस्त्या मार्केटान आनी अशे कुशीक घाण उदक साचून जळारांची पैदास जावंक शकता। ताका लागून पालिकेन नितळसाण मोहीम राबोवन घाण उदक साचून उरचे न्हय ताची जतनाय घेवपाची सुचोवणी जोड पळोवणी वेळार डॉक्टर शेरल डिसोजान केल्या। मार्केटान ते म्हणटा सुनील म्हणटा सुपरवायझर की ज्यो गाडयो येता पळय नुस्त्याच्यो तेंचे उदक वताले आनी ते उरताले, सो तेणें त्या गाडयो बंद केल्या। पूण थंयसर ती रेंव बीन आसा पळय ती काडपाक जाय आनी जे भितर जे सरावंडींग एरिया नुस्तें कटींग एरिया जो भितर आसा ते उदक उरता, सो हेजेर मातसो लक्ष दिवपाक लागला। डॉक्टरांनी सांगलां आनी आतां आमी ताका रिक्वेस्ट केला सुनीलाक की हेजेर बाबा तूं काळजी घे आनी केअर घे की फुडें लोकांक डेंगू मलेरिया अशें कांय जावंक करना म्हणून। सो बरें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा, सगळ्यांनी कॉपरेट बरो केल्लो आसा, देव बरें करूं म्हणटा हांव। थँक्यू व्हेरी मच। आयज जे हांगा इन्स्पेक्शनाक आमची हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हांगा येयल्ली आसा, तेंचे स्टाफ येयल्ले आसा, बरें जालें। अशें येयल्या शिवाय ते कामाचेर तो अंकूर पडना आनी काम जावपाक दिलें जाल्यार बेगीन जाता। इवन हांवें आतां आमी पळयलां म्हापसाचे मेन जे नाला आसा, एक नाला आसा बोडगेश्वर टेम्पलांतलो फाटसून तो येता, तो मेन एंटायर म्हापसाचें उदक ते थंयसून फ्लो जाता। आनी ह्या मार्केटाच्या फाटसूनूय एक ड्रेन नाला आसा व्हडलें। हे नाला WRDच्या वतीन तेंचे कडेन येता आनी वेळोवेळ हांव वर्साचे वर्सा हे काम करून घेत आसता आनी येंदाय ते काम हांवें रिक्वेस्ट दिल्ली आसा, थ्रू म्युन्सिपाल्टीसूनय रिक्वेस्ट गेल्ले आसा आनी फॉलो अप करून तें काम हांव करून घेता। इवन 3-4 दीस जाले JCB त्या मेन नालाक घातलेले आसा। The drainage area so that there is no accumulation of water which becomes a breeding site for mosquitoes, and since the monsoons are fast approaching, this needs to be done on an urgent basis. We have already given the necessary advice to the municipality.